आमदार एल्टन डिकोस्टान हे विशीं भलायकी अधिकाऱ्याक निवेदन दिले। केपीच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बाळ्ळी भलायकी केंद्र होच आधार जावन आसा, पण ह्याच भलायकी केंद्राची भलायकी सद्याक सारकी ना। भलायकी केंद्रांत एम्ब्युलन्स ना, एक्स-रे मशीन ना, गुरवार बायलां खातीर गरजेच्यो साधन सुविधा ना। देखून केपेच्या लोकांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर निबून रावचे पडटा। सरकारान ग्रामीण लोकांचो विचार करून ह्या भलायकी केंद्रांत बेगोबेग सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। सांगते आणि म्हाका दिसता हे पब्लीक हेल्थ सेंटर जे आसा सुमार 25 ते 30 गांव ह्या लोकां पासून हे फायदे आहा आनी आयज जी फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय ती खूंय ना खूंय तर कमी पडटा। म्हळ्यार जी सादी गजाल जी आसा एक्स-रे जावं जी प्रेग्नन्सी बायल जी येतात स्कॅनिंग करपाक पासत तेमकां देखून आयज स्कॅनिंग हांगा जायना, भायर वयचें पडटा। जाल्यार प्रेग्नन्सी टायमाचेर खंयचीय जावं कोणाली बायल जावं पयस वचपाक जेन्ना तेमकां त्रास जाता जाल्यार ती फॅसिलिटी तुमी करपाक जाय। इवन अल्ट्रासावंड जावपाक जाय, मागीर इवन ब्लड टेस्टा देखून आयज आमकां हिंसाकून प्रायवेटान तर दुसऱ्या खंय तरी सजेस्ट केलो वयता। जाल्यार हे सामकें गरजे आसा। हेचे बारीक बारीक फॅसिलिटी जे आसा तुमी हिंगा अवेलेबल करपाक जाय, जेणे करून आमचे जे खेडेगांवांत जे लोक आसात, जे लागीं जे लोक आसात तेमकां इतले पयस धांवपाक चिर पडना। हे आमची रिक्वेस्ट आसा हेल्थ मिनिस्टरा लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं की जी बरी गजाल जी आसा हांगा लोकांक अवेलेबल करून दिवची, ना तर हे पब्लीक हेल्थ सेंटर आसून हांगा कांय फायदो ना, तो गोरवाचो गोठ जाल्ल्या भशेन हांगा आसतलो। हीच आमची मागणी आसा। सिनियर अशी डॉक्टरी बी ना आनी मेंटेन करपाचे बी डॉक्टर ना आनी इक्विपमेंट ना, मशिनाय बी ना हांगा। बेजीक मशिनां आसता तरी एक म्हयन्या भितर तरी घालची, कारण खूब अशे लोकांक पयशे नासल्या कारणान लोक मडगांव वचूंक शकना। नुसी अपोलो विक्टर विंटेज हांगा बिल 20,000 50,000 बिल येताय दोन दिसा 3 दिसा, कारण हांगा लोक रावंक सोदता आनी हांगा प्रॉब्लम जाल्यार मागीर डिस्ट्रिक्टान वयता लोक। ताका लागून बेजीक इक्विपमेंट आसता ते गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचे 1 म्हयन्या भितर। ह्या भलायकी केंद्रांत एम्ब्युलन्स नाशिल्ल्यान कांय जाणांक आपलो जीव वागडावचो पडलो अशें लोक उलोवन दाखयतात। मागीर अर्दवर म्हळ्यार गाडी ना, ती हार्टा ऑपरेशन केपेसान एम्ब्युलन्स आहा पयलीं ते म्हणटा ड्रायव्हर जेवपाक गेल्या, गाडये इन्शुरन्स भरला एम्ब्युलन्साक, गव्हर्मेंटाक गाडी आहाय त्यो इन्शुरन्स भरूना म्हणपा लागले। आपूण खंय चलयता काय म्हणटा ते ड्रायव्हर हिंगा जवळ जवळ 45 अर्दवर मायज उरले। मागीर मडगांव व्हेले, हिंग ट्रिटमेंट केली ते कांय दिल ना, मडगांव व्हरून 1 म्हळ्यार गेले। मागीर कशी येयली तिका? ते केप्सान एम्ब्युलन्स आहा पळय ते गेले 108 किलो 74 8-10 दीस जाले। सेम प्रोसेस ते हाडटाले ते आमी 5 दिसांनी हाडटाले, तशें करता ड्रायव्हर ना म्हणून। बाळ्ळी भलायकी केंद्रांत मुळाव्यो सुविधा नाशिल्ल्यान थळावो लोक फुर्योज जाला। हे विशीं लोकांनी आमदारा कडेन कागाळय केल्या। आणि हाल आयकले त्या प्रमाणे फालसून आमकां न्यू हेल्थ थिंगा इंचार्ज डॉक्टर येतली, तो फाल्यां चार्ज घेता। बट तेणें सांगले त्या प्रमाणे तो दोतोर म्हणटा आपण न्यू आहा, बट आयकले म्हणटा सगळ्यो वस्तू चलयता। बेजीक आमगे एम्ब्युलन्साचे शॉर्ट ऑफ स्टाफ, शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स ह्यो वस्तू नाय आमगेली। सो म्हाका सुद्दां एंड डे आमी सफरर बारीक लोक जाता आनी आमगे लोक आहा तो एजिटेट करपा न्हू वचोन आनी हेंच तरी समज तरी मडगांव जाल्लें वा आनी खंयच्या सिटीन जाल्लें म्हाका सुद्दां आज सगळें फोल्टोळ जाताली। आमी पिसफुली केलां हें, बट एस न्हू पिसफुली केलें म्हूण दुसरे फावट सरकारान आमकां लायटली घेवपाक तेवूय सांगता। हें सरकार कितें जाता लोक थंड शांत म्हूण तुमी लायटली घेयना काय, हें आमी आतां बरे भाशेन केलां, हाल फुडें दुसरे भाशेन जावपाक शकता। ही सरकाराकूय चेतावणी, कितें हे बारीक लोक बारीक म्हूण आमी म्हूण कोण हे आवाज कोणे म्हूण कितें जाता तें जावन दिया हें पायना। अरे आतां एक हेल्थ एम्ब्युलन्स ना, तुमी एक एम्ब्युलन्स हाडा ताका बेजीक लायफ सपोर्ट काय ना, स्टाफूय शॉर्ट आहा, भरपूर स्टाफ शॉर्ट आहा हिंगा। सो आमी कोणाकूय सरकारा आमकां सांगता आमी दोश न्हय, आमकां प्रॉब्लम्स रिजॉल्व जालो जायो। आमी राजकारण करपा येयलें, आमकां रिजॉल्व जावपा जाय आनी वी आर सेइंग बाय 15th January आज जाल्यार हो म्हयनो काब जालो, आमकां सगल्यो वस्तू कितें शॉर्टफॉल आहाय त्यो म्हाका सुद्दां सरकार हिंगा दिवच्यो, ही आमगे मागणी। हिंगा एक्सरे मशीन चलना, डेंटल फॅसिलिटीज आहा तिवूय ना आमकां। कार्डियक म्हाका सुद्दां दोतोर सोमना एक पुसा इतके येता, आतां इतली एरिया कवर अप कोता आसना जाल्यार म्हाका सुद्दां एक आमकां एटलिस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे डेली बेजीस कार्डियक दोतोर आसपाक जाय। म्हाका सुद्दां हेणें सांगलां, हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां, एश्युरन्स दिला की आपण आनी 25 एम्ब्युलन्स मागले म्हणून सरकारा कडेन। सो म्हाका मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन, सिन्स ही इज होल्डिंग द फायनान्स पोर्टफोलियो, हेल्थ मिनिस्टराक फायनान्स दी, हे हेल्थ सेक्टरान पयस जाय, पयस नासून तोय आपण कांय करपाक शकना म्हणटा। सो पयस दी आनी आमच्यो फॅसिलिटी लोकांक दी। समज हेल्थ सेंटर सारको चलना, वेर यू आर लिडिंग टू
So this is what we have come to tell. We have not come to make some agitation because there was a rumor that we have come to do it. We have not come to do it. We know that it is a health place center. And आवाज with Pune. We just come to give our memorandum. Just for eye opener to the department and to the government because health minister saying it does not have that much of fund. So who is to be blamed? The finance minister is to be blamed or the health minister is to be blamed? So let them solve their issues. Give us the facility. तुम्ही हेल्था बगले नेग्लिजन करता लोकांची जीव उडयता म्हळ्यार बरोबर ना आनी तुम्ही व्हडले व्हडले इव्हेंट मॅनेजमेंट करता मरे इव्हेंट मॅनेजमेंट कमी करात आनी हे पळय बेजीक कम्युनिटीज पळय आहात हेल्थाच्यो ताजेर पयशे चड म्हणटात हांव म्हणना ते सामकें बंद करात म्हणून थिंग समज 2 कोटी मोड जाल्यार ते 1 कोटीचे हाडात आनी तो 1 कोटी काडून हेल्था दिया मरे अशें करून हे समज केलें जाय तूं जाल्यार आमगेले जे हेल्थ जो सेक्टर आहा तो इम्प्रूव जातलो हातूंतल्यान लोकांची भलायकी बरी जातली लोकांची भलायकी बरी उरप म्हणल्यार खंय तरी गांवची उदरगत जावप देशा उदरगत जावप स्टेट उदरगत जावप तर सरकारान हाचेर हेल्थ सेक्टराचेर गंभीरतायेन लक्ष दिवप गरजेचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरी सतरकर.